सगळी महिला आयज आयल्या हो इतिहास घडोवपाचो क्षण आयज सकाळी 12 वरांचेर आयज जालो। जे खंय आमचे देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी यांनी आयज राम मंदिर हाचे आयज प्राण प्रतिष्ठान देवताचें प्राण प्रतिष्ठान करून आयज भव्य अशे राम मंदिराचे आयज उद्घाटन ह्या देशान जाल्ले आसा। आमी आयज सदां म्हणटाले आनी पळयताले केन्ना चिंतूंक नासलेले की आमच्या जिवनान ह्या तरेचो क्षण येतलो जे खंय देशाचे प्रधानमंत्री जे इतल्या वर्सां आमकां सांगताले की आमी ते करून घेतले आनी आयज तेंचेच हातीन देवाचे फाउंडेशन स्टोन भव्य ह्या मंदिराचे आयज प्राण प्रतिष्ठानाचो प्रोग्राम आयजूच संपन्न जाल्लो आसा। प्रत्येक सत्तरीच्या देवळान आमची सगळी महिला आमचे सगळे लोक आयज एक वेगळे वातावरण सत्तरीन उसगांवच्या परिसरात दिसून येता की प्रत्येक देवळांतल्यान जेन्ना फोटो येता प्रत्येकानी 12 वरांचेर आरती करून महाप्रसाद करून एक वेगळे तरेचे वातावरण आयज सत्तरीन उसगांवच्या परिसरात हे आयज जाल्ले आसा। एकूच दिसून येता की श्रद्धा लोकांचो राम देवताचेर हे श्रद्धा जो लोकांचो आसा देशाचे प्रधानमंत्रीचेर आनी आयज हांवें पयर बी सांगलेले की आमी जेन्ना मागतले हे क्षण जो इतिहासीक क्षण जो 12 वरांचो क्षण आशिल्लो ज्या दिसा आयजच्या दिसा जेन्ना ते क्षण येतले ते एकूच असे क्षण आमच्या जीवनात एकदाच हे क्षण येतले आनी तुमी सगळ्यांनी मागून घेवचे की आमचे तुमचे प्रत्येकाच्या परिवाराक हे बरे भाशेन सगळे गोष्टी जावचे। आयज हांव जेन्ना मासोड्डे आसलो हांवें मागून घेतले की बरे सगळे आमच्या घरान बी जावचे सत्तरीची जनताचो बऱ्यापैकी आमी सेवा करपाक देवान राम देवतान आमकां शक्ती दिवची। आयज रामलल्लाचे देवस्थानाचे भव्य मंदिराचे आयज उद्घाटन जेन्ना जाताले आमी सगळे मासोड्डे आशिल्ले आनी मासोड्ड्यान मागून घेतले की परत एकदा जे व्यक्तिमत्वान आनी जे विश्वगुरू आमचे देशाचे प्रधानमंत्री भव्य अशे राम मंदिर आनी ज्या तरेचो विकास त्यांनी आयज पर्यंत देशान केल्लो आसा आयज त्यांचे परत एकदा 2024 जे फुडले 2-3 महिन्यान 2 महिन्या भितर इलेक्शनाचे कोड येतलो परत एकदा ह्या तरेचेच व्यक्तिमत्व ह्या तरेचोच विश्वगुरू परत एकदा देशाचे प्रधानमंत्री परत एकदा जावचे म्हणून हांवें मागून घेतला। आनी म्हाका खात्री आसा की सत्तरीचे प्रत्येक भागांतल्यान जे वातावरण आयज तयार निर्माण जाल्ले आसा हे वातावरण म्हाका दिसता ह्या वातावरणाच्या माध्यमांतल्यान देवान आमकां ताकद दिवची। मायक कितें जालें रे आनी ह्या फाटीचा पोचून आणि मेन म्हणजे कित्याक की हेच वातावरण आणि मागता देवाकडे की देवान आमकां ताकद दिवची की भुरग्यांचे जे कितें विषय हा मतदारसंघाचो कितें विषय आसा ह्या राम देवताच्या माध्यमांतल्यान आमकां आशिर्वाद गावचो आमकां बरी बुद्धी गावची। आणि हांवें सांगल्या प्रमाणे परत एकदा कोणाक दिसता की हे हांवें बेश्टे घोषणा केला फेब्रुवारीच्या महिन्यांतल्यान आमी सुरू करतले की आमच्या सत्तरीच्या प्रत्येक भागांतल्यान आमचे प्रत्येक पंचायत क्षेत्र प्रत्येक म्युनिसिपालिटी क्षेत्रांतल्यान आमी आमचे 15,000 लोक आमी जे ठरयल्ले आसा आंकडो आमी ते फुडल्या 3 वर्सांत पूर्ण आमी करतले। फुडले इलेक्शनाच्या पयलीं 15,000 लोक सत्तरीच्या माध्यमांतल्यान आमी धाडपाचो आमचो प्रयत्न आमी करतले। आयजो जो कार्यक्रम हा आयज एक 45,000 आमी दिवे आमी लायता तो बी एक इतिहास जावन हा। गोंय राज्यान 55,000 आमचो समीर म्हणटा 55,000 म्हणजे 10,000 कमी करचे पडटले म्हणजे 55,000 दिवे आणि तुम्ही सगळी महिला आयजच्या दिसा हो कार्यक्रमात सहभागी जातले। आणि हांव मागता तुमच्याकडे की तुम्ही जो आता जो कार्य करपाचो आसा देवाचो आशीर्वाद आसतलोच। जय श्रीराम आमी जे लायतले 51,000 दिवे हे गोंय राज्यान आनी खंय जावंक ना। हे सगळे गोष्टी जे आयज घडल्या आयज रामा संबंधीची भक्ती भावना जावं दुसऱ्या मतदारसंघात पण सगळ्या व्हडल्या प्रमाणात सत्तरीच्या भागात आणि उसगांवच्या भागात सगळीकडे वेगळ्या तरेन हो कार्यक्रम आयज जाल्लो आसा। तुमचे बरोबर आम्ही बी सहभागी जातले हे आमचे दिवे लावपाक आणि आम्ही हे बऱ्यापैकी आम्ही करूया। तेजे बरोबर आमचे प्रेसचे आमचे भाव हांगा आसा सत्तरीचे आमचे सगळे कार्यकर्ते हांगा आसा। आणि हांवें परत एकदा हांव सांगता एक फुडें वचपाचे पयलीं हो मतदारसंघ एक जागृत मतदारसंघ देवस्थानाच्या दृश्टीन बरो जागृत मतदारसंघ जाय ते देवस्थान गोंयचे आणि गोंयचे भायरचे बी लोक येतात आणि हांगा प्रार्थना करतात। आणि एकूच आम्ही ठरयल्लें आसा की आम्ही सगळ्या समाजाच्या लोकांक बरोबर घेऊन आम्ही जे कितें करता प्रत्येकाची भावनाची कदर दवरून आम्ही आमची भावना आमचो धर्म सांबाळपाचें काम आम्ही करतले।
आनी ह्यान फुडें बी जे 70 इतले वर्सां चलून आयल्या त्याच तरेचे इतिहास घेवन आमी फुडें वयतले. कितें तरी बरें घडोवंक जाय जाल्यार बरे विचार लोकांच्या मनान येवपाची गरज आहा. हे सगळे गोष्टी हे जावं शकता फक्त तुमच्या सहकार्यान. आमची सगळी महिला रावल्या, आमी तुमच्या बरोबर सहभागी रावन आमी मागीर एक ग्रुप फोटो आमी घेवया. पहिले म्हणजे एक 40,000 50,000 म्हणटा 55,000 आमी दिवे समीरान सांगला ते 55,000 दिवे आयज आमी लावून घेवया. आमचे सगळे सहभागी ज्योतीन बी आमकां खूब हेल्प केलो आसा. विनोद शिंदे बी घालो दिसूंकूच ना म्हाका आसा. आनी आमच्या सगळ्या लोकांनी प्रजलान बी खूब आमकां हेल्प केल्ले आसा. आनी आमचे पंच सदस्य आमची महिला पहिली फावट खूब वर्सांनी हांवें पळयला की सगळे लोकांनी एक बरे असे सगळे न्हेसून बी सगळे बरो कार्यक्रम आयज सगळीकडे आयोजित केल्लो आसा. खंयचोच मनीस कुशी करूंक ना. तरुण पिढी पासून आमची महिला पासून आमचे भुरगे पासून सगळे समाजाचे लोक एकत्र जावन हो कार्यक्रम तुम्ही साजरो केले. उजगावचे आमचे मंडळाचे अध्यक्ष वाळपयचे डांगे आयल्या. आयज उजगाव बी सगळीकडे महाप्रसादाचो कार्यक्रम बरो जालो. वासोड्डे बी जालो, हनुमान मंदिरान बी जालो. सगळीकडे जे करपाचे आशिल्ले करपाचो आमी प्रयत्न केल्लो आसा. चड वेळ न घेता आमी आता हे पणट्यो लावपाचे काम आमी चालू करया. आनी तेजे नंतर म्हाका दिसता कार्यक्रम हनुमान मंदिरान आसा. आयज महाआरती थंय दाखोवपाक जाय. आनी हे कंप्लीट केल्यार म्हाका दिसता आनी एक इतिहास आनी एक श्रद्धा. हे कित्याक केला? एक श्रद्धा जे भावना जी आहा आमचे मदीं एक वेगळ्या तरेन व्यक्त करपाचो आमी प्रयत्न आमी केल्लो आसा. आनी आयज वाळपय मतदारसंघात हो गोश्ट घडटा म्हणजे एक अभिमान आमकां सगळ्यांक आसा. आनी तुम्ही सगळ्यांनी सहकार्य आमकां दिले. तुमच्या बरोबर आता हे कार्यक्रम आम्ही सुरू करूया. देव बरें करूं. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.